नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. विरेश बोरकारान पणजे कार्यालयाचो घेतलो ताबो, जाल्यार भाड्याचें कार्यालय सील करपाचो आमदार विरेशाक ना अधिकार. कायदेशीर सल्लो घेवन न्यायालयात दितले आवाहन, सांगता खोलकार. सांग्या शेळपे शॉक लागून कामगाराक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात वीज खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला दाखल. फकत मोर्चाच काढलो म्हूण जायना. उदरगत विरोधक उदरगतीच्या नांवार करतात राजकारण. मंत्री तशेंच आमदार रमेश तवडकाराची विरोधकांचेर खर टिका. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्सांत ग्रामसभा कडेन करता दुर्लक्ष. थळाव्यांनी सणसणीत केलो आरोप. आमदाराच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय अशें म्हणत घालो बहिष्कार. केप्यां देवसा वाठारांत गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा जालें व्हड आंदोलन. संबंधितांचेर करची खर कारवाय. आंदोलन करप्यांची मागणी, जाल्यार ध्यान फावंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप आसा चुकीचो, थळाव्यांचो दावो. आयतारा बांदोडा वाठारांतली तापली ग्रामसभा. फर्मागुडी येवपी आयआयटीक आनी 39A8 ग्रामसभेत घेतलो थाराव. तशेंच वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. आता पळयात खबरो विस्तारान. आरजेपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जायत आसा. विरेश हो बोणो आमदार अशी खर टिका आरजेपीचे भंडारी अजय खोलकर आनी ताच्या वांगड्यांनी केली. दर एक आंदोलनाक आमी ताका तेंको दिला. मात पणजे पाट्यातले भाड्याचे कार्यालय सील करपाचो आमदार विरेश बोरकाराक कसलोच अधिकार नसून कार्यालय सील करप हो फौजदारी गुन्यांव थारता. कार्यालयात लायिल्ले सील आमी सहज मोडपाक शकता, पूण आमी अशें करपाना. कायदेशीर सोपस्कार केले उपरांत सोमार आमी कार्यालय उक्ते करतले अशें आरजीचे भंडारी अजय खोलकारान सांगले. तो म्हणता नॅशनल प्रेसिडेंट सायन्स हितून तिने खंय मारला ते पळय. हांगा तें नांव आसा मग सायन्स तिने हांगा मारला. ते कांयच कळना. कित्याक हांव आमदारच तसो गड्डो आमदार. ताका A to Z असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले. बाबा कॉलिंग अटेन्शन कितें, 0R कितें, बजेट स्पीच कितें, अमेंडमेंट टू एक्ट कितें, सगळे ताका A to Z दिवचे पडटा. आनी ते स्पीचीस आमकां पळोवन कळयले की तो मार्गान वयता. स्पीचीस आमी ते बरोवन धरिल्ले आसा. तुम्ही एके वाटेन ती स्पीचीस पळया, मराठीन कोंकणीन बरयल्ले आतां स्पिकर्सांसून चालू जाता आनी युट्यूबार व्हिडिओला ते सेम जातले. तो टेनंटाक टेक्नंट म्हणटा, तो लेपर्डाक टायगर म्हणटा, तो फॅसिलिटेट म्हणटा, तो फॅसिलिटेट हे म्हणटा, फेलिसिटेट म्हणटा, सॉरी फेलिसिटेटाक तो फॅसिलिटेट म्हणटा, कॉन्फिडेन्शियलाक तो कॉन्फिडेंटल म्हणटा. हे बोणे आमदाराक आमी सकयच्यान वयर काडलेलो आसा. प्रत्येक प्रोटेस्ट तेजो आमी वयर काडलेलो आसा. आमचे हे फाटल्यान रेव्होल्युशनिस्ट दिसता, बाकीच्या विलेजर दिसता, आपलो सॅक्रिफायस, आपलो गाम काढून हे सगळे केल्ले आहा. आणि तेंकाच आयज तो ऑर्डर मारता. कितें म्हणून, तुम्ही कोणूच ह्या ऑफिसान येवचे न्हू म्हणून. तेणी पयलीं सांगचे जे प्रश्न हांवें विचारला, नॅशनल प्रेसिडेंट तूं केन्ना जालो. आमी केन्नाय काडपाक शकता. मात आमच्या लिगल एडवायझरान सांगला की हे क्रायम आहा, हे क्रिमिनल क्रायम आसा, हे आमचे ऑफिस जे रजिस्टर ऑफिस आहा पार्टीचे अशें बंद करूंक शकना. आनी हे रेंटेड प्रिमायसीस आहा, तेजो ओनर आसा. सो हे सगळे आमी कायदेशीर करतले आनी फाल्यांचे भितर हे सगळे आमी कायदेशीर प्रोसेस पूर्ण करून हे ऑफिस ओपन करतले. सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्लें. तशेंच हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. हे फाटभुंयेर मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या प्रकारा विशीं खोलायेन चवकशी करून दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वीज खात्या कडेन केली. उपरांत ह्या प्रकरणा खाला वीज खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कनिष्ठ अभियंत्याच्या निष्काळजीपणाक लागून ही घडणूक घडली अशी माहिती पुलीस तपासा उपरांत मुखार आयल्या.
चिमला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जालें. नियोजित ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायली. म्हजे घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायल्ल्या घरांचें नियमितीकरण करपाचो प्रस्न चिंबल ग्रामसभेत उबो जालो. मजगती ग्रामसभेत हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्सांत ग्रामसभाकडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव संमत केलो. आमदारांच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असोय ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घालो. पळय आयज जी ग्रामसभा आली अर्जंट ग्रामसभा जी मेन अर्जंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा. सो ते तितून मेन मुद्दो आलो तो आमचो युनिटी मॉल आणि ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुम्ही यूज कित्याक करिना आणि इतलो टायम तुम्ही कित्याक काडटा कित्याक आमी कलेक्टर कडेन आंदोलन केले परत जे आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून सो आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला फाल्यां त्यांची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहे बुधवारा नोटीस काडटले आणि आमी 10 तारखेची डेडलायन दिली तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटलो जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा सेक्शन 82 च्यान नोटीस दिवची पडटा नोटीस दितकीर मागीर तुका सोकोस नोटीस काडची पडटा असो प्रोसेस असो फूल प्रोसेस आसा सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली हे करपाक तेच आदेशाच्यान सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडां रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा तेच्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरपंचाचे सरकार आयकतलो काय ना ते दुसरी बाजू आसा. आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ला की आमचे तळे आमकां जाय कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आनी तळ्याची जागाची डिमार्केशन आनी ऑनलायन फिजिकल आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा. सो तेच्या पयलीं जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक आमी तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आनी तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आहा आनी ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियन दाखयल्ले आसा. मग तेका आमी ठामपणे सरकाराक चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा. जर तुम्ही आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स हे तेवूय तेजेर आमगेर तेंचो अभ्यास चालू आसा. फाल्यां रुडॉल्फ फर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा तेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले. लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां जाली एकूय दीस ग्रामसभेक येना कित्याक भिता तें खबर ना. आता 2 किलोमीटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्ता येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां न्यूज कळ्ळा म्हणटा सो तेका हे करपाक. सो कोणे तरी इनॉग्रेशन करता कळटा कितें इनॉग्रेशन करता कोणाच्या पयशांनी करता खंयचो रोड करता ते आमकां कांय खबर ना. आणि जी लिस्ट एक आउट जाला सर्क्युलेट जाला 12 कामां तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता जेन्ना कितें करूं तो चिमलानूच दिसता तो स्पेशली इंदिरानगरान दिसता शिरेन दिसता हे साठी रिबांदर दिसता मागीर कामां करपाचें आसता डेव्हलपमेंट करपाचें आसता तेन्ना ताका चिमलकार दिसना आनी चिमलकार ताका दिसना आनी चिमलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमलकार रुडॉल्फ फर्नांडीसाक बॉयकॉट करतले तेजे डेव्हलपमेंट बॉयकॉट करतले आनी चिमला पंचायतीक सांगला तुम्ही ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन काम आहा ते बॉयकॉट कर. आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आणले ते आम्ही आयकले आणि सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आलो तो आमचो एक युनिटी मॉलाचो विषय बॅरिकेड घातला ती कामाचो विषय आला तेजेर आमी सेकंड डेट मागीर सांगला कित्याक की आनी डिपार्टमेंटाक टुरिजम डिपार्टमेंट आसा ताका एक नोटीस करता की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून तेजेर जॉयंट आतां बुधवार नोटीस धाडटलो आनी केन्ना डेट घेवन तुका जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करपाचो प्रयत्न करतले सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून आमी बजेट धरलेलो आसा बजेटूय पास जालें आमचें आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाक बजेट धरलें आमी बजेट युटिलायज करतले. आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामीचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे जे 3 वर्साच्यान आयको सांगता आयज ताका 22 येयलो म्हणटा ना ते आतां कशें सांगू आतां आमी ताका जे ग्रामसभेक आहा ताका आमी
धाडटात लेटर ताका ते प्रमाणे लेटर केलेले आसा पण आतांच लागून आतां फाउंडेशन स्टोन आपल्याला येवपाचो आसा कित्याक म्हाका रावलेलो आसा की तेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके अमके जाग्यार जे फाउंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तर तेणी आतां चिंबेल आणि हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल केला आयच्या चिंबेल न्हू हे जे आयज तिने उद्घाटन केलं हे चिंबलाचे दिलं तशी चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबला कामां करूंक ना काम केलेली आसा थंय आणि आयच्या दिसाची जो तेणे शेड्यूल केलेलो आसा की अमके टायमार अमके जातले अमके टायमार करून आयच्या दिसाच्या चिंबला एकूच आसा मिर्शी आणि सांताक्रूज आसा तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी ती कामां केलेली आयज केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा व्हड आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक 150 समाज वावुरपी सयत गोरक्षकांनी तेंको दिलो. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फाउंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केल्या. मजगती ध्यान फाउंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप चुकीचो आसा. ही घडणूक जामावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली असो दावो थळाव्यांनी केला. ध्यान फाउंडेशन लोकांची दिशाभूल करता असोय आरोप थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं सोशल मिडियाचेर गोरवांची शेड मोडून उडयला असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हिडिओत ध्यान फाउंडेशनाच्या संबंधितांनी गोरवांचो गोठो देवळाच्या अध्यक्षान मनशां धाडून मोडला असो आरोप करून पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. हे फाटभुंयेर आयतारा दिवसा वाठारांत व्हड आंदोलन जालें. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फाउंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केला. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय ताका लागून पुलीस फोर्स तैनात आशिल्ली जाल्यार ह्या आंदोलनाक थळावे गैरहजर आशिल्ले दिश्टी पडले. ह्या घडणुकेक दुसरी बाजू येवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी मांडलां. तुम्ही पहिला असाल सगळ्यांनी आणि आता एक दीस चौथो दीस हो आम्ही कंटिन्यू हांगा सेवा दिता. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सेवा ही एक अशीच गोशाळा की खंयचेय रातचे जाल्यार हांकां फोन केल्यार रातची गाडी पावता हेंची आनी आमी ते रेस्क्यू करून हांगा हाडून तांकां तेंचे मुखाल्ले हे ते सगळे करता. पण हे इतले करप म्हणल्यार मातशें खंय तरी आमकांय खंय तरी दुखावला कित्याक आतां तांकां ड्रायव्हरांक विचारपाक गेल्यार काल राती एक 2 रेस्क्यू आसले आमकां तर ड्रायव्हर म्हणपा आपूण येना म्हणपा लागलो आपल्या वाटेर करीत मार जा तूं जबाबदार काय म्हणपा लागलो. सो हेजेर कितें आमकां एक्शन जावपाकूच जाय. हे रॉंग भरपूर कोणी आसूं दा कोणान नांव घेना हितून पण कोणी केला पळय हे तेजेर कितें ना कितें तरी जावपाकूच जाय. 21 और 22 की रात को 12:55 पे ये हमारी गौशाला जो है यहाँ पर 8 शेड बने हुए थे. 150 लोग मास्क एकदम एंटर किए. 2 अर्थ मूवर्स थे उसमें 3 लेडीज भी थी. इन लोगों ने क्या किया हमारा सुपरवाइजर और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर था उसको होस्टेज हेल्प किया. उनका फोन डैमेज किया. उसके बाद पूरा डिमोलिश कर दिया. ऑल द 8 शेड्स आर डिमोलिश और कैटल को सबको छोड़ दिया. 300 कैटल थे यहाँ पर. सारे बाहर निकल के डर के मारे भाग गए. कुछ का पैर टूट गया कुछ हो गया ऐसा ये हुआ है. फिर मॉर्निंग में हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन दिया और FIR हुई है नेक्स्ट डे. ध्यान फाउंडेशनान केल्लो आरोप चुकीचो आसा असो दावो जांबावले देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ही घडणूक जांबावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा. गोरवांचो गोठो मोडपाच्या प्रकरणा विशीं देवस्थानाचो कसलोच संबंद ना अशें अध्यक्षान स्पश्ट केलें. आरोप करच्या पयलीं पुरावे दाखयात. वावडीचेर कोणी विस्वास दवरचो ना अशें आव्हान देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ताणी पळय तो एक व्हिडिओ घाला 2 दिन में खाली करो. तो आमी कोणाल्याय भाटाक कोणेय कितें मानलें भाटकार म्हणजे भाटकार हांव भाटकार म्हणटा आमकां कित्याक देव काय वचपाक शकना. देवालो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमी गेले म्हणटा थंय तरी आमी तापतलेच न्ही. कोण मोगान विचारतलो अरे बाबा कित्याक घाली काय म्हणून ना सिंपल. सो तो ताणी घाला ताजे नंतर आमकां कळ्ळें कितें की थंय 7 काय 8 शेडी आसा आमी सगळी पळोवना. ते म्हणटा 8 शेडी मोडल्यो कितें हांवें आयकलां सगळे कडेन कंप्लेनीकी आसा की 2 वरां भितर 8 शेडी मोडल्यो म्हणून. तर तुमी सांगा 300 गोरवां आशिल्लीं. 300 गोरवां भायर काडून 2 वरांक 8 शेडी मोडप फक्त देंवचाराक पॉसिबल आसा. देवा सुद्दां पॉसिबल अशें म्हाका दिसना कितें. आनी हें काम म्हजें हांव देवस्थाना वतीन उलयतां. हें काम त्याच लोकांनी केलां. हें दुसऱ्याक शक्य आशिल्लें काम न्ही. ते आतां थंय इतली तेंप आतां 1.5-2 म्हयने जाले तांगेले चलतली. आमकां कळना कशें गांवच्या लोकांक ते भितर सोडनाशिल्ले. ताणें गेटीर मनीस दवरिल्ले गेट केल्ली कितें आनी लोकां भितर सोडनाशिल्ले. बरें आमी 300 एकर जमीन आमची देवाची त्या सायडीक आमी देवूळ सांबाळटले काय ते सांबाळटले आमी पावले ना ती आमची चूक जाली. तांणी अचानक फाटल्यांतल्यान ते बांदून येवन ते उबी केलें. कळ्ळें तुका. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की जागो ताणें पळय थंय बांदला ताका कसलीच परमिशन ना. देवस्थानाचें परमिशन ना. म्युनिसिपालिटीचें ना.
टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाची ना हेल्थाची ना कसलीच एनओसी ना ताणी ती इलिगल उबी केल्ली. ध्यान फाउंडेशनान जांबावली देवळा आड केल्ल्या आरोपाचेर थळाव्या लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिला. देवळाची बदनामी करपाचो यत्न सुरू आसा. ही घडणूक श्री दामोदर देवळाच्या लागसार न्हय तर देवसा गांवकर वाड्याच्या वाठारात जाला. गोरवांचो गोठो बांदिल्लो जागो देवस्थानाचो आसलो तरी ती देवळाच्या आवारात ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देवळाची बदनामी आमी सोसून घेवचें ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. 22 तारखेक काय रातचे काय सकाळी केन्ना कोणी तरी आयली म्हणजे ती स्पेशली ती देवस्थानाक ब्लेम करतात. दामोदर देवस्थानाक की मंजुनाथ दुकळो आयलो आनी अनेक कोणा ते ब्लेम करतात. प्रवास नायक तांचो की ते आयले आनी तांकां कितें 150 कितें गुण धाडले आनी मशिनां घाली आनी ते थंयचे डॅमोलिश केलें. म्हजो पयलीं एक हें आसा की ताणें हें पयलीं प्रूफ करपाक दिता की नांव घेवचें पयलीं की तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसा. तुमी आतां जेन्ना पळय डायरेक्ट देवस्थानां नांव घेतात स्पेशली मंजुनाथ दुकळेलें किंवा प्रवास नायकालें हे पयलीं ताणी क्लियर करपाक की तुमी दुसऱ्याचें नांव कशें घेवपाक शकतात. सेकंडरी जालें. आतां तुमी म्हणटात देवस्थानाची आमचे कडेन एनओसी आसा. आतां जर तुमची एनओसी दिल्ली खंयची जांबावली हांगची खंयची पाडाती गेवली. आतां पार्दे गेले एनओसी फक्त तुमी 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट म्हणजे कंटेंट लेटर दिले फक्त. एनओसी म्हणजे ताजेर तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें हें नाशिल्लें लिगली काय ना. ते तुमकां देवस्थान कितें दिलें तुमकां तो फुडलो प्रोसेस चालू करून तांकां दिलें ऑफर्स पयलीं. आतां जेन्ना ती काय म्हणूं ना तुम्ही फक्त नाव म्हणजे प्रेस किती करतात जांबावली गोशाळा मोडली जांबावलीची गोशाळा मोडली म्हणून तुम्ही लोकांक सेंटिमेंटल गायची हे करून तुम्ही लोकांक गोंयची लोकांक हे करतात म्हणजे लागीं काडपाक सोदतात ओपोज करपा लागून. म्हणजे आमी म्हाका सांग जेन्ना आमकां जितले गायचे प्रेम आसा देवस्थानाक जेन्ना प्रेम आसा म्हणून तांणी तांकां जागो दिलो न्ही करपाक थंय. आतां तांकां जर गायची मोगूच नाशिल्लो जाल्यार ते तांकां एनओसी म्हणजे कंटेंट लेटर दिता आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. आयतारा बांदोडा वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 39A सयत फर्मागुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नश्ट जातलो. देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो. थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें. तुमचे आमचं पडता तुम्ही सगळ्यांना आणि आता तशी सुरेश चांगले पुढे किती जाऊ शकता म्हणजे कायदेशीर पुढे किती जाऊ शकता आणि मला कायद्याची काय खरी काय खबर ना तो हांव किती सांगू शकता की असेच प्रकारान चिमला जायले ना काय चिमला जायले असतात तो त्यांचे पुढे का सरकाराचे चालले का त्यांचे पुढे सरकाराचे चालले का चिमलाचं प्रोजेक्ट मागे फाटी घेवचो पडलो त्यांना त्यांचे जावच्या पहिलीपासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल जे आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल थंय आसा हे स्टॉला कडेन वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. परत हांव सुरेलांचे तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला. ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गांवडीन दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातून हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा. मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा. कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिती जावं जे देव धवसपणां ती उद्ध्वस्त करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना. हात विरोध आशिल्लो तो कटमगाळीच्या संबंधान आशिल्लो पूण माझे एक मत आसा की फक्त आमी तो कटमगाळीचो जागो तितलो पळोवपाचो जायना फूल वाठार पळोवपाक जाय. कारण थंय सगळें जे उदक जिवता तेच आमकां गांवांत येता. सो आमच्या जाणटेल्यांनी कटमगाळ ही केली ती फक्त कटमगाळीचो फक्त सांबाळ करपाक केली. फूल दोंगरारूच आगनेली जावची न्ही. भंय आशिल्लो एक लोकांक दोंगरार वचपाकूच. थंय सुद्दां भितर सुद्दां केन्नाय प्रसाद जर दिलो जाल्यार तो भायर हाडून खाताले. आमच्या ल्हानपणांत आमी चप्पल आड्याच्या भायर काडून भितर वताले. कळ्ळें. हें आतां पयलीं कमर्शियलायझेशन जालां पळय तशेंच पयलीं नाशिल्लें. सो एक तो भंय आशिल्लो पण तो भंय आसप खूब गरजेचो आशिल्लो कारण तो पाठार वाचोवपा खातीर जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज केल्या खुबशे जर्नलाचेर रिव्यू केला की IIT आमच्या बांदोड्यात नाका आणि सविस्तर जे लोक येयले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमत
एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो GECचे कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल ते तुका जी ITIच्या सकयल नवी जी बिल्डिंग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आणि तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला. जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीज कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी असे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केले जाल्यार खंयच्याच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचे उद्देश इतलो कित्याक जर तुम्ही तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. त्या बांदवडीच्या एक्झॅक्टली माथ्यार आसा. फाल्यां सकाळी हे सगळे वेस्ट दोंगरा जिरून हे सगळे आमी बायचे थ्रू जावं घराचे थ्रू आमी खावपाचे. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय. हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आणि ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय. आयतारा सकाळी बेताळवाटी सनसेट दर्यावेळेर एक ल्हानशी नुस्तेमारी बोट उमथली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बोटीत 11 जाण आशिल्ले. ही घडणूक घडटाच दृष्टी लायफगार्डान धाव घेवन 11 जाणांक सुखरूप वाटायले. तातूंतल्या एकल्याक स्वास घेवपाक अडचण जाल्ल्यान ताका जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. मोटर पंप फेल जाल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:30 वरांच्या सुमाराक घडली. फोन मारलो ते म्हणी बा पळय बेगीन तेंगे पांच बुडोर म्हणलो. मागीर हांव थिंग मनशां म्हणटा काडले वयर मनशां सारवार केले सगळे बोले मनशां सारवार करती आतां तिचो माजट सांग नानू रिसोर्टाक पावले बेतालबाती पावल्या उदकाचे हांवच काडपा मेळना न्हू. ड्राफ्ट चड ड्राफ्ट जाले काडपा मेळना ताका लागून ते हिंग पावले आनी आतां तें दोर ट्राय कोताय काडपाक. कितले मनीस आशिल्ले 10 वर 11 जाण जाले दिसता मनीस सेफ जाले सगळे. एकले हॉस्पिटलान व्हेला बेगल्याक हॉस्पिटल हो गया दरिया में मटर बंद हो गया और बाद में आषाढ़ी आया तो पलटी कर दिया. बाद में तुम गिर गया. कितना लोग था? 11 किसको चोट भी लगाए? एक आदमी को चोट लगा. चोट लगाए. तुम अच्छे तरह से सब लोग 10 लोग. आज सकाळी माजोड्डा ते सनसेट बीच हाजे मदीं एक बोट जी नुस्त्याक गेल्ली ती बोट पडटली आनी तातूंत जे नुस्तें आशिल्ले ते पडटले तातूंतले 11 जाण मनीस आशिल्ले ते बुडले. त्याच बरोबर जाळे जे आशिल्ले नुस्त्याचे तेय दर्याक व्हांवन गेले. आनीक ताचे नंतर लायफ गार्डान जे आशिल्ले दृश्टीचे लायफ गार्ड तांणी 2 जेस्कीन वचून ते 11 जाणांक रेस्क्यू केले. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे 11तले सगळे बरे आसात. तांकां 108 हांगा हाडून ट्रिटमेंट केलो आनी ताचे नंतर तांकां एकटो जाणें सफोकेशनाची ताका सफोकेशन जाता स्वास घेवपाक ब्रिथिंगाक त्रास जाता ताका लागून ताका सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. सगळे जे बाकीचे क्रू आशिल्ले तितले जाणांक सेफली रेस्क्यू केल्ले आसा. एकल्याक जो त्रास जातालो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. ही बोट पडपाचे फाटल्यान ओवरटर्न जावपाचें कारण म्हणजे ताजे जो मोटर आशिल्लो सिंगल मोटराची बोट तो मोटर फेल जालो चडक पावपाक आनी ताका लागून ही बोट पडली. सद्या ही बोट बेतलबाटी बिचा कडेन पाविल्ली आसा. आनीक हांगा कोस्टल पुलीस त्याच बरोबर कोलवा पुलीस आनी बाकीचे स्टाफ आनी लोकल्स मेळून ही बोट भायर काडपाची ट्राय करतात. बोट भायर काडपाक ऑलमोस्ट बोट तांकां लागिल्ली आसा. ती माजोड्डेच्यान व्हांवन कुसडीचेर सद्याक बेतलबाटी पाविल्ली आसा. पुलिसान सांगले ते प्रमाणे सगळे सेफ आसात. गोंदक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या वाळशी वाठारात मायनिंगाचो डंप खचपाक लागला. उटंगाराचो पावस पडत जाल्यार डंप कोसळून अनर्थ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना असो भंय थळावे लोक उक्तायतात. तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात. हांव वाळशी ह्या गांवांत आसा. सातेरी देवळाच्या फुडल्यान आसा आमी आनी अशें दिसता की मोठेपणान पावस पडटा हांगासर आनी एक भीती आसा की जी मायनिंगचें काम चालू आसा सद्या ते थोडेशें म्हाका दिसता ते कोसळ्ळे सद्या आनी मोठेपणान कोसळपाचें आसा. म्हणून हांव सांगूंक सोदता आमच्या सरकाराक की सरकारान ही दखल घेवन जे मोठेपणान पावस पडटा कित्याक तर मोठी दुर्घटना घडोंक जायना
त्या खातीर लोकांक त्रास जावपाक जायना, त्या खातीर सरकारान मायनिंगचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी थोडी तरी कोसळ सबंद कोसळपाची शक्यता आसा, कॅर घेवपाक जाय आनी सरकारान लक्ष दिवपाक जाय की मोठ्या प्रमाणात सध्या चाललेलें आसा मायनिंगचें. कोसळत जाल्यार कितें जातलें सामको कोसळ जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले न्ही, लोकांच्या घरांनी माती वतली, म्हणजे लँडस्केप जे म्हणटा एकदम भयानक आसा न्ही, ते सांगू शकना न्ही केन्ना कितें जावं शकता. आनी समजा भितर ते पीड आसा पाण्याचे ते फुडें तर आनी प्रॉब्लेम जातले. सगळे रामगांव बिचोला म्हणजे बिचोले बोड्ड्या प्लस मुळगांव सगळ्यांक भीती आसा. सरकारान हेची दखल घेवपाची. आनी देवळां बी देवळांत 200 मिटर आसा हें आनी तेच्या नंतर फुडें घरां जी आसा ती 500 मिटर आसा. पयलीं हांगा घरां आसली, हेच्या 20-25 वर्सां पयलीं घातल्या घालून येयल्लेले आसा न्ही, लोक मेल्लेले आसा न्ही, पयलीं घरां आसले आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम